Just imagine. सगळ्यांक इच्छा असता की खूप पाऊस पडचो, खूप म्हणजे खूप पाऊस पडचो, पण तो आपण घरा पावतकूच रातचो 9 उपरांत ऑफिसान वा घरान असो बाल्कनीन च्या घेता पळय तेन्ना भरपूर पावस पडचो अशी सगळ्यांची इच्छा असता. पण पावस तो पावस न्ही. हे आतां तेजेच दीस तो सारको भुरग्यांक इश्कोलान पावच्या वेळार, ऑफिसान वचपाक भायर सरच्या वेळार आनी कामा वयरसून घरा येतना वाटेर ज्युस्त पडटा, तुका घट धरता तो. प्रत्येकाक कितें दिसता पावस आपणाकूच रावता काय. दर वर्सा सेम स्टोरी. हांव कितें म्हणटा पयशांचो पावस आमचेर केन्ना पडटलो काय म्हणटा हांव. ट्यूबलायट पळयलो तुमी? हे खरोच ट्यूबलायट सुरवातीक पीक 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 लास्ट मेरेन पेटना. हांव तर अक्षरशा मदीं 20 मिनटां न्हिदलो. ट्यूबलायट पण लास्ट मेरेन पेटलीच ना ती. आनी खरी सांगा, एक गजाल खरी सांगा, तुमकां खबर तरी हा इंडिया वेस्ट इंडीज सद्या 1 डे मॅची चालू आहा त्यो? खरें सांगा. बरें, नरेंद्र मोदी मॅट डोनाल्ड ट्रम्प, तुका अमेरिकास प्रेसिडेंट. आतां दीस इज डोनाल्ड ट्रम्प बिफोर मिटींग नरेंद्र मोदी. And this is Donald Trump after meeting Narendra Modi ji. पण एकलोच खरो डॅरिंग हा. डिलेर, डॅरिंग द डिलेर म्हणटा. पर्रीकारा वांगडा सेल्फी घेतली. सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया. Now that selfie will be his Aadhaar card, driving license, entry fees, Sunburn, Supersonic, Inox, ESG, Kala Akademi, Ravindra Bhavan, pass, ticket किने फक्त पर्रीकर वांगडा सेल्फी मारल्या. अरे फॉर्मल डिफेन्स मिनिस्टर वांगडा सेल्फी मारल्यार तुका आनी कोण आडयता? अशें हेल्मेट खंय घे, सेल्फी दाखय, तो भायर सर. Just imagine. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हॉस्पिसियोन हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि मडगावची 2 सिटीजनां मदीं शाब्दीक चकमक जाली. Secure, you reduce your volume. I did. No, listen to me. Yeah. You reduce your volume Yes. and talk to me. I am not some laborer here. I am a minister of health. And no, listen to me. Yeah. Talk slowly and listen to me. I will address your issue. If you don't know how to talk, I really don't care even if the media is around. Talk slowly and tell me what your issue I is. spoke. I said, No, I 1 said minute. Good morning. 1 minute. Yeah. You let her talk. You don't talk. Why should I not talk? No, My you tell mother. me. Shut up. She's not Tell me, well. what is your problem? Tell She's me. not- I don't. She may not be well. I've come here to address the health issues only. Baba. But you must know how to talk. And you as well. Not walk away. I don't. I am not. You I am walked not. away. You listen. Sir, you walked away. कितें You walked away. अशे पेशंटाकडे कशे उलोवपाचे? कशी उलोवपाचे? Tell me what is the Sir, problem. सांगता. Tell me. हांव तुज्या 1 minute. कोण उलयता? तूं तुजें चलोन वयता. Why are you वयता. walking? अरे, My mother said, why are you walking? मॅडम, That साहेब time, रावला he तिथून is उलोवपा striking खातीर me. तो time दिता. Please, मॅडमीकडे उलयता न्ही तो. तुगे मामीन म्हणलें तूं कित्याक वयता काय? मॅडम सांग Yes, तुजें कितें आहा तें म्हाका सांग. you know me. म्हाका हे प्रकरण बेश्टे अशें उकसोवपाचें, वयर काडपाचें बी परत परत अशें हायलायट करपाची मात इच्छा ना. तुमकां बेश्टें अशें म्हणजे रिफ्रेश जावचें म्हणून दाखयलें. बाकी म्हजो कांय हेतू ना. पण आता हे प्रकरण पळोवन मुख्यमंत्री सुद्धा इतलो अलर्ट जाला. मोदी फेस्टिवल on मोदी फेस्टिवल आंगार कित्याक येतात रे आंगार कित्याक येतात रे आंगार कित्याक येतात रे आनी हांगा येयलो सर गोंयांत 0.5 मिटराच्या रेडियसान सुद्धा जर कोणी येत जाल्यार पर्रीकर सामको अलर्ट जाता. डिफेन्स मिनिस्टर आसतना सुद्धा पर्रीकराक इतलो भंय दिसनासलो जितलो हॉस्पिसियोन जाल्लेले प्रकरण पळोवन आतां तांकां भंय दिसता. भाई सॉरी मुख्यमंत्री, what is your status now? I don't have to tell about myself. सोशल मिडियाचेर सामके व्हायरल जाला ते हेल्थ मिनिस्टर अब्यूज बाय 2 वुमन ते क्लिप. What is your personal reaction? I have seen the energy with which असो भाई तू आणि त्या विषयाचेर नात उलयल्यार बरो. नो रियली वी हॅव टू मीट विश्वजीत राणे. नो लेट्स टेक हिज न्यूज, म्हणजे त्याची खबर बी घेऊया म्हणटा हांव मंत्र्याची. Just imagine. सर, what happened exactly that day? Now these 2 ladies and I had nothing to do. I had gone for a checkup of Auspicio. After Digambar Kamath left, I went back into Auspicio. अरे देवा, तुझो टाइमूच फाल्स.
दिगंबर जर त्या वेळार तुझ्या वांगडा आसलेलो न्हू जाल्यार तो आपल्या टिपिकल स्टायलीन आपल्या पेटर्न स्टायलीन हे सिच्युएशन सांबाळटलो. मदीं मदीं उलोवं नाका, बेश्टे बळो करूं नाका, हांव सॉल्व करता, सरास सांगलाय, सरास म्हणा सांगलाय, तुमी मदीं जोडू नाका. तुमकां कितें दिसता सर, हू मस्ट हॅव मेड दीस व्हिडिओज व्हायरल? Lot of people from the media. तुका खबर आसा, तुम्ही सब कुछ पता है. तुका खबर आसा तर ओके, हेल्मेट घालूंक ना म्हणून एकाच दिसा भितर तुका खबर आहा ट्रॅफिक पुलिसांनी 800 चालना मारली. And I urge the police not to take any action in this regard. तू कितें म्हणटा मंत्री महोदया, तुम्ही कितें म्हणटा ते? तुम्ही म्हणटा की हेल्मेट घालूंक ना, ट्रॅफिक रुल्स व्हायलेट करता, तेजेर पुलिसान ऍक्शन घेवची न्हू? व्हाय? Because it's not worth it, you know. You see those videos, you'll see. व्हिडिओज पळयल्यार कळटा लोकांक मरे ना, इज नॉट वर्थ रे. लोकांक आपल्या सेफ्टीचे कांयच पडून गेलेले ना. नी हेल्मेट पांयाकडे दवरतात आनी आरटीओ दिसला कशें कशें करून करून घालतात मागीर. आपल्याच जिवाचे लोकांक पडलेले ना, इट्स नॉट वर्थ. ओके, बॅक टू विश्वजीत राणे, आमचो हेल्थ मिनिस्टर हांगा आसा. सर, आतां फोंडा IID हॉस्पिटल when it will be full-fledged operational सामकें? I think this needs to be ignored. आता ह्या प्रकरणाची शिक्षा रवी नायकाक कित्याक दिता तू? Anything else you want to ask? जाले जाल्यार फुडें आनी कोणी दुसरे आसत केल्यार कितें करता? मंत्र्यांचेर अटॅक बी करूंक शकचे ना? गेल्यार आतां मार खावपाचो आनी कितें. परिस्थिती तशी जाली, म्हाका दिसलें आतां जोते बिते काडून मारपाचें आहा काय म्हणून. म्हाका काय कळोंक ना कितें चल्लां तें. एक्चुअली आय वेंट टू हेल्प देम. That is the biggest mistake I did, I think. Anything else you want to ask? Yeah, sir. Sir, I want to ask, Roy Naik is contesting from Walpai for by-election. Ignored. Opposition नात म्हणटा तू तुका, काँग्रेसमॅन सगळे. Congressmen are idle. Except my father is very busy in his agricultural activities, so he is not. Others are absolutely idle. Oh, sorry. Okay, I will tell you some tips to win by election. Okay? What you do, you know. Thanks. कोणाक मरे बरें म्हणून सांगपाचें ना आयच्या संवसारान. आयकोन घेवूच तयार ना मरे. Just imagine. ह्या संवसारान कोण कोणाक समजना, कोण कोणाचें मन समजना, कोण कोणाक अशें आयकोन घेयना, कोण कोणाक अशें कितें करपाचें तें कळना. पण एकलो रेजिनाल्ड, ही अंडरस्टँड्स मी बेटर. एकटोच न्ही. जेन्ना म्हाका तेचे कॉमेडी क्लिप मेळटा पळय तेन्ना हांव कितें करतलो हे रेजिनाल्डाक सारकें खबर आसता. हम समझते हैं आपको बेहतर. जिंदगी के बाद भी मित्रांनो, आम्ही ज्या जनरेशनान जगता पळय सध्या ते सगळे भेसळ मिक्स, काय प्युअर म्हणून शुद्ध देसी घी सुद्धा शुद्ध. आता प्लास्टिकच्यान तांदूळ येयल्या खंय, अजून मेरेन काय मेळोंक ना, दाडे लावंक ना म्हज्या. आता कितले म्हणून आमी शादूर रावप, कितले. आता म्हापशा पळया, म्हापशा एकलो गटारांतल्या उदकान कोथमिरेचो पाटलो धुवन व्हरतना काय जाणांनी ताका धरलो. सिटीजन्स अलर्ट आसले म्हण सांग. तेच मजा आमी म्हापशा बरे बेलपुरी बी घातना बरो कांदो मिनो सामकें कोथमीर मारून खातले आसले. कितें जाला आता हे गटाचे उदकाचो कोथंबीर भिजयतात ते आमी खातात. आता ते कशें आमकां दुयेंसां जावची ना माहिती. मुताची उडी घाण तितून आता कोथंबीर चूड आता घेवन गेलो आमी विकपाक.
हांगा धुला मुखार ह्या घाटरान. This man was washing this bhaji in this dirty water, and then after they are selling it to the people. Let's go and see where he's gone now. Sorry. ये पांटलो काढ आणि बाहेर मारी बाहेर मार काढ आणि बाहेर मार. आता तुका हांव एक सांगता ना बाहेर मार कित्याक आता पळय पुलिसांक आपयता तुका सॉलिड फायन पडटा आतां. तुमकां अशें कितें दिसलें न्हू केन्नाय जाल्यार सोमतें तुमकां सांगता एक तर रिकॉर्ड करा नाल्यार सोमतें एक्शन घेया. हांव सांगता न्हू. बरें आतां हांव सांगता एक ब्रेक घेवया बारीकसो. Just imagine. I would call it a complete fraud on the book. We are a tourist state. So there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक नॅशनल डिबेट जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. One candidate came with the B forms of two parties. This time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षां काँग्रेस पक्षाला. This is not the decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for holding this. Before we give it to prudent media, we will send it to you. तुझे मेल आर पहिला धाडटा. कितें common minimum. हाय सारखं. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायटिस्ट आहा पळय ते पेल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. Just imagine. नमस्कार. आयच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. सरकाराचे 100 अपराध पूर्ण सरकाराचे 100 दीस पूर्ण जाल्या. ह्या निमतान आयज आमच्या बरोबर एक खास मानेस्ता आणि आमच्या बरोबर आज सुदीन धवळीकर बाब. भियो नाका चड आडवे तिडवे प्रश्न विचारचो ना तुमकां. कशें चल्ला सद्या? सामके फॉर्माना तुमी न्ही. म्हणजे हायवेज कितें, स्टेट हायवेज कितें, फ्लायओव्हर्स कितें, ब्रिजीस कितें, पूल कितें, इंटरनल रोड्स कितें, सगळ्या कडेन नेटान करोडांचें काम चल्लां. ट्यूबलायट पळयल्या? हे पिक्चर म्हणजे म्हज्या मना पडपा सारकें ना. ट्यूबलायट पिक्चर न्हू, रस्त्या कुशीकच्यो ट्यूबलायटी. तुका बोरी फोंडा बोरी रोड आहा पळय, राय बी वयता थंय आनी रातच्यो ट्यूबलायटीच पेटना. मदीं मदीं नाच न्ही. ती सलमानाची पेटोवंक ना आनी ही पेटत ना. इतलें डेंजर ड्रायव्हिंग करपाक सद्या इतले एक्सिडेंट जाता. मातशे ट्यूबलायटी बी. हे आतां हायवे बांदतना रस्त्या कुशीक लोकांचे जागे वतात. इट इज अ शॉकिंग फॉर अस. मातसो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न विचारता. मोपा एअरपोर्टा खातीर लोकांच्यो जमनी गेल्या पळय, तांकां लॉस जाला अशें तुमकां दिसता? लॉस, ट्रिबंडस लॉस तांकां जालो. रवी नायकान तुमकां वॉर्निंग दिल्या की त्याच्या कामान म्हणजे फोंडा मतदारसंघान तुम्ही ढवळा ढवळी फोंडा करू नका म्हणून. आणि क्रांती मैदान इल्लिगल म्हणटा रवी नायक. तो प्रॅक्टिकल नाच, आता सुद्धा ना तो. म्हणजे रवी नायक अनरिअलिस्टिक म्हणटा तुम्ही. नवो हायवे बी करता पळय, और बरो हॉट मिक्स रोड करता, तो रोकडोच एक पावस गेलो काय कसो त्याचे कपचे बिचे भायर सरता. म्हणजे ताका फोंडकुलामी कशी कितें पडटा. तेच तर आज सोदून काडपाची आवश्यकता आसा. आणि ते आमी सोदतले. चड पयस वचपाची गरज ना, मातशें रावा. ओल्ड गोवा जो बायपास बांदला पळय भायलो, पणजी टू ओल्ड गोवा बायपास, तेजे मदीं मदीं अशें पळयल्यार कळटा. आनी 3 म्हयन्यांनी हांव पयलीं उलयना, म्हाका दिसता मागीर तुमी पळया कितें तें. पर्रीकर अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना काँग्रेस ते सरकार घडोवंक शकताले. आतां आनी कोणाक चान्स ना.
आता परत पर्रीकर अमेरिकेक वयतलो हो दिसना, कित्याक काम वाडलां सरकाराचें. आता परत पर्रीकर येन्ना तरी अमेरिकेक वचना. ते अजून दीस वचूना, खूब मुखार 4 वर्सां उरल्या. कांयच कळना तुमच्या मनान कितें चल्लां आनी कितें शिजता तें. मनोहर पर्रीकराक मुख्यमंत्री करून गोंयचें मरे गेलां. आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. तूं म्हणटा मनोहर पर्रीकराक दिल्लीच्यान गोंयान तुवें हाडला, स्वता तुवें हाडला. हांवें स्वता हाडला. मायकल लोबो हेच म्हणटालो हांगा त्या दिसा ह्याच टेबलार ह्याच कार्यक्रमान. बरें, सद्याच्या सरकारान फुडाराचो मुख्यमंत्री जावपाची ओढ कोणाक आसा? म्हाका तरी आसा, म्हज्या सारक्या मनशाक आसा. एक तमन्ना जीवन की जी उरल्या. मुख्यमंत्री ओ नो, नॉट अगेन. जस्ट इमॅजिन. कोणी फुकट व्हरता जाल्यार हांव खंयच्याय पिक्चराक येवपाक तयार. हांव वयता आनी पास मेळ्ळो काय हांव कोंकणी पिक्चराक वयता. पयशे मोडून तिकीट विकती घेवन हांव कोंकणी पिक्चराक वयचो ना. फुकट कितें तें सांग म्हाका, हांव असोच, हांव बदलपाना. काँग्रेसीन एक दीस आमकां फुकट पिक्चर दाखयता म्हणून आपोवणें धाडलें. बरी व्हडली तयारी केली हा एक दीस, पण हेंचो पड्डो लावपाकूच 2 वरां गेलीं. वी किल्ड फ्लायज, आमी मुस्कां मारली थंय. आनी पड्डो इतलो चुरलेलो चुरगाळलेलो आसलो ना. आय वॉज जस्ट इमॅजिनींग की ह्या चुरगाळलेल्या पड्ड्याचेर हिरोईनीचें तोंड कशें दिसतलें. पड्डो रेडी, पण पिक्चराची कॅशीट खंय? टिपिकल काँग्रेस स्टायल. सगळे रेडी केले आनी लास्ट कॅशीटूच ना. सगळे इलेक्शन सामके 10 दिसां पण टिकेटूच ना कोणाक, तशी कॅशीटूच ना. आतां फाल्यां पावता खंय कॅशीट, आतां येता खंय, पणजे पुलार पावले खंय कॅशीट. कोण मागीर म्हणपाक लागलो पावली पावली दारान पावली खंय, आनी मातशे पाशयेस काडा. फायनली कॅशीट पावली आनी कितें तरी स्टार्ट जालें. कसलें पिक्चर काय? बाहुबली, ट्यूबलायट, डिम लायट, हॅलोजन, लाटणी, रेफ्रिजरेटर, कितें एज युजुअल. काँग्रेसमॅन डिडंट न्यू वॉट वॉज हॅपनिंग इन द ऑफिस. आनी मागीर पिक्चर स्टार्ट जालें. कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं. शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं. हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं. और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम हो कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है. ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा. 6 कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं. सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं. कहां है उनके नाम? दिस मॉर्निंग I got up at night. This morning. Wait, sorry. Chairman sir. प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी. नारेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना. कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं. अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ. आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए. क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए. पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज 35 रुपए प्रति बैरल है. नरेंद्र मोदी जी समझ लें, मैं राहुल गांधी नहीं हूं. सध्या ऑफ सीझन न्हू, टुरिस्ट बी चड येना. कामाचो लोड मातसो कमी आसलेल्या कारणान मंत्री बाबू आजगांवकर, टुरिझम मिनिस्टर आमचो, तेणे आपले चित्रपट पळोवपाचो छंद पूर्ण केलो असो दिसता. म्हणजे चडशे शेतकार
सोनू तुझा मायावा भरोसा नाही काय सोनूची आई कशी ढेपसी ढेपसीला आवडते पेप्सी पेप्सीचा आकार कसा गोल गोल सोनू तू माझ्याशी गोड बोल सोनू तुझा मायावा भरोसा नाही काय सोनूचा बाप कसा टकल्या टकल्याला आवडता चकल्या चकल्याचा आकार कसा गोल गोल सोनू तू माझ्याशी गोड बोल सोनूचा भाव कसा लंबू लंबूला आवडतं लिंबू लिंबूचा आकार कसा गोल गोल सोनू तू माझ्याशी गोड बोल सुदीन रात दीस फक्त हेच पळयता हे एकूच सपना तेजें हेच Just imagine. पावस जालो काय वत दिवाळी जाली काय क्रिसमस तशें सुदीन जालो काय रवी ना तुमकां खबर ना रवी मागीर बेजार जाता तो म्हणटा सुदिनाचे जस्ट इमॅजिन केलें मरे म्हाजें करपा जाय सुदिनाचें केलें म्हाजें करपा जाय म्हणटा आतां GST लागलें न्हू GST लागलें काय नवें वर्स लागलें तेंच कळना म्हाका रवी बाब मोदी अंबानी आनी अदानी कितें सांगता आसतलो करा धंदो करा वाडे धंदो तुका गोंयान रावन म्हणून दिल्ली कितें चल्लां तें सगळें कळटा न्हू तशें जाल्यार सांग पळया वॉट इज GST हाती वयले पोटाची वॉट आय एम आस्किंग यू इज कॅन यू एक्सप्लेन GST टू अस GST चे कितें पण हेंका आमी जाता तितलें कितें आसता गव्हर्मेंट सबसिडी हे ते कितें येता व्हडले फॅक्टरीवाले 8,000 कोटी अशे ते सगळे वॅट लक्झरी एंटरटेनमेंट एक्सायज GST लागू जातकच बंद जातले कितले पर्सेंटेज बेनिफिट मेळटलो तेणी कितें ठरयलां मदीं कितें हें केलां लक्झरी टॅक्स बंद जातलो तो लक्झरी टॅक्स बंद म्हणटा हॉटेलांच्या पात्रांक कितलो फायदो जातलो हांव फाल्यां तेचेर बरयतलो फाल्यां GST लागू जालो काय एंट्री फी कॅन्सल म्हणजे टोल नाक्यार जावपी करप्शनूय काबार तर अशें धरता आमी क्रांती मैदान स्कॅम आसा अशें तुमी म्हणटात हे आमकां आतां सिद्ध करपाचें आसा फुडें सुदिनान तुमकां कित्याक मेळपाक आफिल्लो म्हणजे बरे भशेन एमिकेबल सेटलमेंट करपाक एक लास्ट फायनल स्टेटमेंट रवी GST लागू केली आतां फुडें हे तेणें करप म्हणजे तो आतां सारको आसा काय ना कोण तो रवी बाब कोणा बद्दल उलयता तुमी नाव घे रवी बाब कोण तो सारको सांगात न्ही आमकां नाव घेवन सांगा न्हू ते उलोवप ना हेका म्हणटा हार्डकोर पॉलिटिशियन Just imagine. मित्रांनो वी गोवन्स सामके वी लव सेलिब्रेशन्स आणि जस्ट इमॅजिन म्हणजे इट्स ऑल अबाउट लाफ्टर स्माइल सेलिब्रेशन एन्जॉयमेंट सामकें कळ्ळें तुका फूल ऑफ जॉय सो लेट्स सेलिब्रेट द स्पिरीट ऑफ सांजाव ऑन जस्ट इमॅजिन कळ्ळें आमकां 365 दीस सेलिब्रेशन कर म्हणून आमी करपा आमी सामके ते उमेदीचे मनीस आसता सो गायज हॅपी सांजाव टू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन आणि लेट्स सेलिब्रेट इट वन्स अगेन इन जस्ट इमॅजिन तशें कितें आहा तर Sanjão, o संसार गाजोता मात्या कोपेला घालून बाय तुडक्यो मारता इल्ले कोपाचे शिकून जिवा कुरबा हाडटा पोणो सामे ओणसा वाटून तोंड गोड कोत्ता सांजाव सांजू हांव एकवट वाडयता नवी काजाऱ्या फेस्ते मानयता गाडीर न्हिदलोल्या उमेदीन उडयता नाचोंक नकोय पूण संसार दोलयता सांजाव सांजू हांव एकवट वाडयता नवी काजाऱ्या फेस्ते मानयता गाडीर न्हिदलोल्या उमेदीन उडयता नाचोंक
is Harold Rebello. Number जय हिंद जय भारत. Number 3 Harold Rebello. आम्ही जायते तालाव दितात आणि लोक जाय तो हेल्मेटाक गायना चडसो इश्यू हेल्मेटाक लागला. लोक मरता कित्याक हेल्मेटाक लागून. तू राव हे हेल्मेटा कित्याक केल्यात लोकांक सेफ्टी आणि हो आम्ही हे पार्टी हो वीक काढला सेफ्टी वीक आणि आम्ही जाय ते पुलीस सोडल्यात तुम्ही म्हणटात आम्ही लाडेचे लाडेचे लाडेचे. आम लाडे न्ही हो लोक पब्लीक लाडेचो कित्याक लायसेन्स घेयना सोडो भोंवता. धाकट्या भुरग्यांक तुम्ही मोटरसायकल्यो घेवन दितात कित्याक घेवन दितात कित्याक लागून आणि आमकां चोयल्यार तुम्ही भिवून धांवतात कित्याक ते एक्सिडेंट जावपा कारण हे. ना 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 राव राव हेलमेट का जरूरत है मालूम है ना. नहीं हेलमेट आता उधर काम है. काम पे तुम सामान रखता है. नहीं बच्चे का टाइम वहाँ बोल के गया मैं स्कूल को. मोबाइल तेरा उधर घर पे नहीं रखा वो भूल नहीं गया आप. नहीं के लिए भूल गया. मोबाइल इम्पोर्टेंट है ना. डाले नेक्स्ट टाइम डालो. हेल्मेट 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 खंयचो पुलीस जावं हेल्मेट जाय न्ही. हय ओला पुलीस ना रे या चल्या चल्या उलोवपा जायना न्ही बाबा. हेल्मेट आमकां म्हाका सगळे वळखताय. हॉटेला म्हगेल्या हॉटेला कोलवान पोचे नांव हॉटेला नांव कितें मेन्सर कॉलेज हांव सगळ्यांचे वळखता. कितें हेल्मेट मेन न्ही मरे. हा हा साडे साडे हेल्मेट बरें कितले पयशे जाय. हा मुला मनशाची सेफ्टी सारकें न्ही. हा चालू जाय फुटबॉल जावं काय जावं तूं जावं चालू जावं. Aito disu medito chol bai tudpyo mar sanjau sanjuau ekvot waroita novi kazalya beste manoita kadir nidrolya umedin utoita natok nokoi pun sansar doloita sanjau sanjuau ekvot waroita novi kazalya beste manoita kadir nidrolya umedin utoita natok nokoi pun sansar doloita. O Rubet are o bau आता कोजा धरून जुजेक बाईत उडोवया पूण मातसो सांबाळून. इश्टानो ह्याच बरोबर जस्ट इमॅजिनाचो एपिसोड हांगाच सोंपता. बट मस्ती कंटिन्यूज टील नेक्स्ट संडे वेन वी मीट एट सेम टायम सेम चॅनल कळ्ळें. आनी कितें फिडबॅक दिवंक जाय जाल्यार म्हाका प्लीज मेल करा हांगा. ओके हेज्या हांगा तुमकां मेल येयला पळय. आनी टायम टू से बाय एंड हांव रिक्वेस्ट करता चर्चिल आलेमांव सराक की तांच्यांनी कर्टन्स बंद करपाचे. चर्चिला कितें सांगलें जाणा ते कंप्युटर जाल्यार विंडोज बंद कर म्हणून चर्चिलान डायरेक्ट घराचे विंडोज बंद केले. Just imagine.